काणी लॉकडाऊन बरयणार वल्ली कॉड्रस सादर करता क्रिस्टोफर डिसोजा निनासम. बरें जालें, लॉकडावन सुरू जावच्या आदींच हांव दुबयतावन गांवांक पावलो. आतां फ्लायटां रैलां बसां बंद जावच्यार आसात खंय. जॉन कुवेलान जेवणा मेजार कडयेंतल्या शेवट्याचो दुसरो कुडको विंचताना सांगचें आयकून ताच्या बगलेन बशिल्ल्या धूव जॉलिनान समोर बशिल्ल्या आवयक पळयल्लेंच लिंडान जाप दिली. पूण हें लॉकडावन आनी कितलो तेंप आसात? तुजें दुबयचें काम उरात म्हणलीच म्हजी खावची न्ही. आसूं दी लिंडा, 21 वर्सां त्या दुबयांत घडलो न्ही. पयलेंचें बरें आतां ना न्ही. आमकां रावोंक इगर्जे लागसार मार्गा देगेर हळटाचें टॅरेसाचें घर आसा. फुलां जातात, फुलांक बरें मोल आसा. टॅरेसाचें घर बांदल्यार जालें वे. गांवांत खर्च कितलो सडला जाणाय वे तूं. आनी ह्या 10 सेंट्स जाग्याक तूं खंय 1 क्रोगटलो जागो म्हूण चिंतिनाका. बरें जालें, हांव जाल्ल्यान 17 घरचो खर्च चलयतां. रिक्षार उडपी वचून पांपलेटां सुरमाय शेवटे हाडूंक सयत हांव हप्त्याक 2 पावटी मात वयचें. त्या शिवाय घर नितळ करून घेवच्या लुसी बायेक म्हयन्याचो सांबाळ, फुलां झाडांक वखदाक, जॉलिनाच्या कॉलेजीक वेच्या बसाच्या तिकेटीक, तशेंच हेर खर्चाक म्हणटाना तुवें धाडचो म्हयन्याचो 10,000 रुपये खंय पावता? लिंडान घोवाक उलोवण्या मदेंच रावून एकाच धम्मार सांगून सोडलें. रिक्षार वेचे बदलाक बसार वचयत न्ही. कुवेलाच्या तोंडांत उतरां भायर पडलीं. ह्या बसांच्या गर्देन हांव चिरडून तरी कॉलेजीक वेतां डाडा. तूं आतां माम्माक बसार वचून ती मासली हाडन हेर लोकां समोर ल्हान करूंक चिंताय? जॉलिनान आवयची कूस घेतली. जॉलिना, हांव तशें म्हणना पुता. तुमी कश्ट काडीचे म्हणून सांगचें न्ही हांवें. म्हाका तरी मैलांगांतल्यान सरोन संवय आसा. दुबयांतल्या त्या रेवेच्या गांवांत सयत हांव चड करून सोलोन वा बसांनी वेतां. शिवाय 5-10 दिराम दिल्यार पाकिस्तानी टॅक्सीवाले मेळटात. पूण हांवें केन्नाय चिंतचें इतलेंच, म्हज्या बायल भुरग्यान बरें जिवीत जिये जाय म्हणून. थोड्या वेळाच्या मौनान आतां राजवटकी चलयली. लुसीबायेक सांबाळ म्हणटाना उडास आयलो. घरांत वॉशिंग मशीन आसा तर तिका सट्टी काम कुवेलान परत सुरू केलें. वॉशिंग मशीन आसा पूण तातूंत वस्त्रां घालूंक आनी धुल्ल्या वस्त्रांक मिशिनांतली काडून भायर सुकत घालूंक कितें मशीन आसा? कुवेलान जाप दिली ना. तरी ताच्या मतींत इतलेंच आसलें. दुबयांत शेरिंगार रावच्या ताका थोडे फावटी आपली वस्तुरां धुवंक सयत आसच्या एकाच वॉशिंग मशिनाक लायनीर रावंक पडचें. बाजाराक वयचें, रांदचें, आयदनां धुवचें, हें सक्कळ उडासाक आयलें. कुवेलान शेवट्याचो कांटो चिवोंक लागतना जेवणा मेजार कर्कश मौन. धूव आनी आवय एकामेका दोळ्यांनी उलोवन आसलीं. तूं एक कितें या जिणयेंत मासली खावंक कळीत नासलेल्या परी तोंडांत इतलो आवाज करताय. कोणी आसलीं तर कितें म्हणटी? लिंडान उलोवणें सुरू केलें. कुवेलान तो कांटो बशयेच्या देगेन दवरलो पूण कितेंच जाप दिली ना. 2 दिसांतावन बायल आनी धुवेच्या उलोवण्यांत जावन येवची बदलावान तो पारको नासलो. पूण कितेंच समजनासलेले परी तो जेवून आसलो. लॉकडावन सुरू जावन कांय हप्ते जाल्ले. टीव्हीचेर परगांवांत जाल्ल्या मरणाचो विवर येतालो. तुका रातचें म्हज्या मोबायलावर डिस्टर्ब जाता तर तूं दुसरे कुडान न्हिदे. लिंडान मोवाळेन कुवेलाक सांगलें. तुका मोबायलांत चॅट करूंक सगळो दीस आसा. रातीन तरी बरी न्हीद काड लिंडा. ही कसली पिशी सवय केल्या. राती व्हिडिओ चॅट, वॉट्सअप, फेसबूक. कुवेलान जाप दिली.
तुज्या मोतींत तेंच बरोवन गेलां. सगळो दीस कामार व्यस्त आसच्या म्हाका मेळचो वेळ म्हणल्यार रातचो मात्र. तोय तुजे लागीं उलोवन सवय केल्लो. आनी म्हाकाय फ्रेंड्स नाकात गी उलोवंक. लिंडान सोण्ण दिलें ना. लिंडा हांवें तशें म्हणूंक ना, पूण दिसाक वेळ आसा न्हय तुका. रातींक कुवेलोन उलयतनाच लिंडाचें फोन रिंग जालें. हॅलो सांग. ना 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 मोबायल सायलन्स टोनार आसलें देखून आतांच तुजी मिस कॉल आसली पळयली. ना 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 तें म्हजो हब्बी दुबयतावन आयला न्हय देखून इल्लीशी बिजी आसली. लिंडान पुसपुसून उलोवचें कुवेल्लोच्या कानाक आयकलें तरी तो वगूस न्हिदलो. वेस पांगरून आपली कूस बदलून न्हिदलो. कोण्णा हें लॉकडावन आनी कितलो तेंप आसा गी. सॉरी मा तूं आज येनाका. आज येनाका. तो तितलो ब्रॉड मायंडेड न्हय. ओके. लिंडा लुताळ्यांत उलोवन आसलें. रात जून जाल्ली. कुडाचो दिवो बंद जाल्लो. पूण बगलेच्या कुडांत जोरान म्युजीक डेक्काचो आवाज येतालो. तशेंच जॉलिनान उलोवचो हास्सो आवाज आयकतालो. कुवेल्लोच्या मनांत तो तितलो ब्रॉड मायंडेड न्हय देखून तूं आज येनाका म्हणली बायलेची उतरां घासतालीं. कोण तो? कांय म्हजे विशीं सांगलां जावयेत. रात जून जाल्ले पर्यंत लिंडाचें सायलन्स टोनार आसचें मोबायल कुर्रू कुर्रू करून आवाज करतालें. तें हुशार कान दवरून न्हिदलेल्या कुवेल्लाच्या कानाक आयकतालें. कुडाची AC थंड आसली तरी तो घाम येतालो देखून आपल्या आंगा वयल्या ओलीक ताणें काडली. लिंडा ओली भितर गुठलोन आसलें तरी ताच्या मोबायलाचो दिवो जळोन आसलो आनी तें मोबायलांत कितेंगी टायप करनासलें. एकाच म्हयन्यांत कितली बदलावन. कुवेल्लो आपलेच तकी चिंतून आसलो. इगर्जेंत भारीस चिरूक म्हणून नांव वेल्ली आपली बायल लिंडा मरियेच्या सोडेलिटीची हुद्देदार, फिरगज मंडळीन सयत हुद्देदार आनी धूव जॉलीन युवा संचालनांत सक्रीय. आदल्या वर्सास आवय आनी धूव मेळून जम्मू आनी लडाख टुराक गेल्ली. खबर आयकून विसार केल्ल्या वेळार आमचें सगळें फादरा बी आसलो, हेर थोडो लोकय आसलो म्हणून जाप दिवन कुवेल्लाच्या तोंडार बीग घाल्लें. कुवेल सगळें चिंतून आसलो. दादान म्हाका आयफोन काडूंक ना. उडपीन मेळचे आयफोन ऑरिजिनल म्हणूंक जायना. दुबयतावन हाडिल्लें बरें आसता. कुवेलान आयल्याच दिसा धुवेन सांगली उतरां आजून कानांतलीं माजूंक नात. एकलीस धूव म्हणून मोगान तिचें नांव जॉलीन. जॉन आनी लिंडा हीं नांवां गुटसून जॉन, लिंडा, जॉलीन अशें म्हूण दवरून कितेंच उणें करिनासतना वाडयल्लें ताका. कांय इल्लो सेंट हाडटोय, 2 बोतल्यो स्कॉच हाडूंक ड्युटी फ्रींत सोडटात. तूं काली हातांत आयलाय. म्हाका तो बोटांचो विसारतलो. तो हे फावटी मंडला पंचायत इलेक्शनांत जिखला आनी त्या रत्नाबाराचो धनी दिवरांचोय विसारतलो. तो म्हाका तवळ बारांतलें चिकन सुक्का वा मांजी फ्राय धाडून दिता. बियर विस्की सयत हांवें ताचे लागींच घेवची. थोडे फावटी हॉटेलाचें खावन पुरो जालां बाय अम्मा. तुमगेलें करचें जेवण अमृत म्हणून रातचें जेवणाक येता. लिंडाचीं उतरां कुवेलाक जिरोवंक जालीं नात.
सुमार रातीन तावन पळोवन आसा हांव तूं रातींक न्हीद काडच्या बदलाक कोणासो फोनार उलोवन आसलें जॉलीना. एका सकाळीं जेवणा मेजार च्या पियेत आसतना कुवेल्लोन जॉलिनाक सवाल केलें, डाडा आमी कॉलेज असायनमेंट करूंक आसा देखून ग्रूप स्टडी करतना उलोवन आसलें हांव. जॉलिनान जाप दिली, तुजो डाडा आयला देखून तुजी असायनमेंटां सयत दिसांची करपुता. तूं कांय उपरांत ताणें आणकुचें नाका. पोर्टिकोचेर बसून फुलां गुंतोवन आसच्या लिंडान दुवेची पाट घेतली. लिंडा, कितें जालां तुका? सकाळीं सुरू केलें. दिसाच्या 24 वरांनी विशय घेवंक मेळची रातीची 8 वरां आनी त्या 8 वरांक तरी सारको विशय घेवची सूख वे. कुवेलोन आपलें राजांव मुखार घालें. सूख ती न्ही, सूख तुज्या चिंतपाची. तूं 2 वर्सांक एक पावटी येताय आनी मागीर वेताय. हांगा घरकाम म्हणून सगळें हांवें सांबाळिचें. सकाळीं उठोन फुलां काडीचें, फुलां गुंतून वेळार तीं फुलकाराक पावीत करीचें. उपरांत घरचें रांदप नितळाय म्हणून घरचें काम मुग्दल्लें बरींच ना. लिंडा उलोवनूच वेतालें. कुवेल वगूस रावलो. जॉलीन उठून नाणयेक गेल्लें. सुमार वेळा उपरांत घरचें लँडलायनार फोन रिंग जालें देखून कुवेलान रिसिवर घेतलें. हॅलो जॉलीन. दरवडी ताळवतो. जॉलीन नाणयेक गेला. कितेंय मॅसेज आसा? कुवेलान सवाल केलें. समीराचें फोन म्हणून सांग, ताका मोबायलार फोन केल्यार तें उखलना. आमी आज रातीं मालपे बिचाक वचचें प्लॅन केलां देखून ताका 9:30 पीक करूंक हांव येता म्हणल्यार जालें. सांगून ताणें फोन डिस्कनेक्ट केलें. कुवेलाक तीं उतरां आयकून कितेंच समजलें ना. कोणाचें फोन? लिंडान भायर तावन सवाल केलें. कोण गे? समीर खंय? कुवेलाच्या तोंडांतून उतरां भायर पडलीं. ओ समीर, बरो भुरगो तो, जॉलिनाचो कॉलेजमेट. लिंडाची मामुली जाप आयकून कुवेल तापलो. रातचें मालपे बिचाक वचूंक तो जॉलिनाक आपोवन व्हरूंक येता खंय? कुवेलाचो ताळो उबार आसलो. तांतूं कितें जालें म्हूण तूं बोबाडताय? तुका कितें जालां? आमी कितें बुरका न्हेसून घरच्या 4 वणदी भितर रावा जाय म्हूण तूं आशेताय? आं, त्या आरबी गांवांत जिवन तांचेंच चिंताप तुका आयलां. लिंडान सोण्ण दिलें ना. वय, त्या आरबी गांवांत एक प्लंबर जावन घडलां देखून आवय बापायची आस्त सोडून ह्या रस्त्या देगेर बंगलो उबारला. कुवेलान मुखार सरलें. आवय बापायची आस्त खंय? गुड्यार तें कोलवाचें पाकें, थोडे माड, बांय आनी कितें आसा सांग तुज्या आस्तींत? लिंडाच्या ताळ्यांत राग आसलो, माया मोग आसलो, संबंद आसलो, शांती समाधान आसलें. कुवेलान जाप दिलीच. तर कोणें रावयलां तुका? वस्तू आमकां हांगाच सोडू. तुका आमी आतां वायट चालीची म्हूण दिसता न्ही? लिंडान लुतळ्यान कडक जाप दिलीच. वस्तू म्हळ्यार? वस्तू म्हळ्यार हेंगर म्हजें न्ही? म्हजें न्ही? कुवेलान फाटीं जाप दिली. देवा करगा, हें घर हो जागो सगळो म्हज्याच नांवार आसा. ना तर म्हाका आनी म्हज्या दुयेक घरांतलो भायर घालतोय. लिंडान आखरेक आपली जाप दिलीच. आयकून कुवेल शिरीं सुकलो. ताणें केदींच इतून चिंतलें ना. म्हळ्यार ह्या घरांत आपणाचें म्हणलें कितेंच ना? आपणाचें म्हणलें ह्या घरांत कितेंच ना. येदोळ पर्यंत जोडून आसलो तेदोळ पर्यंत आपणाक मोल आसलें. आनी आतां जेदोळ पर्यंत जोडून आसलो तेदोळ पर्यंत आपणाक मोल आसलें. आनी आतां
सगळो दीस तो कितेंच उलयल्लो ना. वेळ मुखार गेलो. बरी मासली मेळना म्हणटा मासले सो सायब. रत्नाबाराच्या दिवरांच्यांक आमगेर येनाका, आमकां मासली धडिनाका म्हूण मॅसेज केल्या हांवें. लिंडाच्या ताळ्यांत कोटसाण आसली. कुवेल अपराधी जिन्सार मेजार मांडून दवरलेली पेज आनी लोणचें जेवी लागलो. तुजे लागीं उलोवंक आसा. तुवें आयिल्ल्या दिसांत हांव न्हू धुवेक शिकपांत ध्यान ना म्हणटा. ताका रातचें स्टडी करूंक जायना. आपणान फोनार उलयल्यार दाडाक डिस्टर्ब जाता, देखून फोनार उलोवचें बंद केलां म्हणटा जॉलेन. लिंडान उलोवंक सुरू केलें. लिंडा, तूं ताची आवय. तूं ताका समजय. स्टडी करूंक फकत फोनार मात्र साध्य कुवेलोन आपलें राजांव मुखार दवरलें. तूं येवच्या आदीं ताचीं फ्रेंड्सां हांगा येतालीं. रातीचें तीं ग्रूप स्टडी करतालीं. तूं येतास, सगळें बंद जालां. हांवें सयत सांजेर कोणाकच घरा आपोवचें रावयलां. लिंडा, कितें उलयताय तूं? कितें उलयताय? लिसांव करूंक सगळो दीस आसा आनी दिसाचे तुमी सुशेगाद न्हिदतात आनी रातचें तुमकां संवसारांतलीं सर कामां उडासा घेवची. कुवेलान देदेस्पर जावन विचारलें. तूं एक विपरीत सायबा. तुजे लागीं वार्जीक करूंक म्हाका नाका. म्हाका नाका. आयक. तुका सकला गॅरेजीच्या बगलेन गेस्ट रूम म्हूण केल्लें आसा पळय मू. तातूंत AC काकूस सक्कड आसा. देखून आज ताव न्हू तूं थंय वचून न्हिदे. आज ताव न्हू तूं त्या गेस्ट रुमान न्हिदे. दये करून आमी ह्या विशयांत झगडें करचें नाका. लिंडान आपलें फैसल दिलेंच. कितें? म्हजें घर आनी हांवें गॅरेजीच्या गेस्ट रुमांत न्हिदा जंय? आनी तुमी आवय तुवें हांगा फोनार मिरावचें? कुवेलाच्या तोंडांतलीं उतरां किटाळा परी भायर आयलीं. आळेगा जिबेर हाड ना देखून तोंडाक आयिल्लें उलयनाका. तुजी जोड तुजे लागीं दवर. हांगा म्हज्या मिनतेन लायल्या मोगऱ्याक झाडांतल्या फुलांच्या जोडीर आमचे दीस वतात. तूं कितें चिंताय? तुज्या त्या म्हयन्याच्या सुक्या 10,000 दीस आमचे दीस वतात. म्हयन्याच्या बियेरिसो आनी विस्केसो खर्च 10,000 मिकवाता. तूं तोंड दांपून रावताय तर हांगा राव. नावे तुज्या आवय बापायच्या आस्तींत वांटो घे आनी वचून थंय राव. लिंडाची उतरां कुवेलाक चिरूंक जाली नात. तो गॅरेजीच्या बगलेच्या गेस्ट रुमांत न्हिदोंक लागलो. तिसरें लॉकडावन बेगीनच आखेर जावंचार आसलें. ताणें दुबयची खबर काडटना कळ्ळें दुबयांत पिडा विस्तारल्या आनी 100 जाणांची कामां सयत गेल्यांत म्हणली खबर आयकून तो खंतीन बुडुल्लो. तें पावनाच्याक ताची कंपनी बंद जाल्ली खबर आयकून तो पुरतो मोडुल्लो. थोड्या दिसांनी गांवांत हांव मुंबय वेची बसां सुरू जावंचार आसात म्हणून आयकून तो जागो जालो. उडपी वचून मुंबय वेची एक तिकेट काडली आनी एक ल्हान हँड बॅगांत थोडी मुस्तायकी घेवन ताणें आपलो गांव सोडून मुंबयच्या बसार सोडलो. बसार बशिल्लीं सगळीं तोंडार मास्कां न्हेसून आसलीं. ताणें आपल्या तोंडाचेर मास्क घालें आनी बसलो. ताच्या फाटल्या सिटीन बशिल्लो एकलो दादलो फोनाचेर उलोवन आसलो. मुंबयंत पिडा विस्तारल्या खंय. मुंबयंत पिडा विस्तारल्या खंय. बस येल्लापूर पावुल्लें आनी रातींचें जेवण जेवपाक रावुल्लें. कुवेलाक भूक नातली देखून तो फकत उदक पिवन फाटीं येवन बसार सोडलो. थोड्या वेळार
कंडक्टर येवन एक एकल्याकच विचारतलो खंय देंवोंक. हकिकतेंत कुवेल खुद्द नेनासलो ताचो शेवट. कुवेल खुद्द नेनासलो ताचो शेवट. ताणें जाप दिली, लास्ट स्टॉप. देव बरें करूं.